सगळ्यांक नमस्कार। युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्स अर्थात उटा आणि या उटा संस्थेन उटा प्रेरणा यात्रा जी आमची काणकोण घावडोंगरी मल्लिकार्जुनांतल्या स्थळांतल्यान सुरवात जाल्ली ती आयज बिचोली तालुक्यान मल्लिकार्जुना देवळा कडेन आमी आसात आनी अशा वेळार आमचे भितर आसात उटाचे जनरल सेक्रेटरी बाब दुर्गादास गावडे, त्याच बरोबर आमचे बालचंद उजगांवकर, आमचे सूर्यकांत गावडे, नवीन फाळकर, आनंद गावडे, त्याच बरोबर माझे सगळे उपस्थित आशिल्ले समाजाचे भाव आनी भयणी। आयज खास करून उटा संस्थेन जे संपूर्ण गोंयभर उटाचे प्रेरणा यात्रा जी काडलेली आसा आनी त्या उटा संघटनेचे प्रेरणाची यात्रेक उत्कृश्ट पैकी प्रतिसाद मेळटा। काणकोणच्या पोतान, केपेच्या पोतान, सांगेच्या पोतान, धारबांदोरा पोतान महिला वर्गांनी भरपूर असो प्रतिसाद दिल्लो आसा, तेजी ओवाळणी केल्ली आसा। हे आमच्या मंगेश आनी दिलीप स्वर्गीय तांकां आर्ग ओंपलेले आसात। वेगवेगळ्या वाड्या गांवांनी आयज ही रथयात्रा जी आसा ती भोंवलेली आसात आनी उटा संघटनेचे जे आमचे अध्यक्ष आसा प्रकाश शंकर वेळीप, त्याच बरोबर या संघटनेचे निमंत्रक आमचे गोंय राज्याचे मंत्री भौमानीस गोविंद गावडे हे सुद्दां आमच्या उटाच्या प्रेरणा यात्रेक जे सहभागी जातात आनी त्याच बरोबर जे वेगळे आमी गांवांनी भोंवतात तेन्ना सगळ्यांचे एक उत्कृश्ट अशे प्रतिसाद आमचे वाडा तिथे उटा ही संकल्पना घेवन जेन्ना उटा संघटना संपूर्ण गांवभर फिरताली, जवळ जवळ 700 वाडे आयज उटा संघटनेन वेगवेगळ्या गांवांनी वेगवेगळ्या वाड्यांनी अश्यो सभा बैठकी घेतली आसा आनी त्या बैठकीच्या माध्यमांतल्यान उटा संघटनेन 2004 जी संस्था स्थापन जाली, बरोबर 6 ऑक्टोबर 2024 ह्या दिसा 20 वर्सां पुराय जाली। तेन्ना 20 वर्साचो कार्यक्रम मोठ्या दबाज्यान मनयचो अशा पद्दतीन उटा संघटनेन सगळ्या अनुसूचित जमातीक, आदिवासी भावांक भयण्यांक संपूर्ण गोंयभर उलो मारलो की येता ते नोव्हेंबराच्या 10 तारखे बरोबर 2:30 वरांचेर फर्मागुडी GC ग्रावंड जो आसा त्या ग्रावंडाचेर मोठो महामेळावो आयोजीत केल्लो आसा। तेन्ना महामेळाव्याक सगळ्यांनी मोठे संख्येन उपस्थित रावचे ही जी मेसेज जी आसा हो संदेश जो आसा आमी संपूर्ण गोंयभर 700 वाड्यांनी पावयलेलो आसा। स्वर्गीय मंगेश गांवकर आनी स्वर्गीय दिलीप वेळीप यांच्यांनी ह्या समाजा खातीर बलिदान दिल्लें आसा। त्याच बरोबर आमच्या उटा संघटनेचे जे लिडर आशिल्ले खास करून गोविंद गावडे, आयज तो मंत्री आसा, मालू वेळीप यांच्यांनी 62 दीस जेल भोगलेली आसा। त्याच बरोबर प्रकाश वेळीप, वासुदेव गांवकर यांच्यांनी सुद्दां जेल भोगलेली आसा। तेन्ना 2004 जी संस्था स्थापन जाली आनी 20 वर्साच्या कालावधीन ज्या उटा संघटनेन साबार कितें येवजण्यो आशिल्ल्यो, वेगवेगळे आमचे डिमांड जे आशिल्ले, आमच्यो ज्यो मागण्यो आशिल्ल्यो त्यो सगळ्यो सरकाराच्या फुड्यान दवरून झगडे मारून झुजोन आनी त्या पद्दतीन आपल्या हक्का खातीर जे आमचे एक्झिक्युटीव कमिटीचे मेंबर जे आसात तेंच्यांनी अहोरात्र काम करून कश्ट घेवन मेहनत घेवन ज्यो रास्त मागण्यो कशी आसा त्यो कित्याक जाय, कितें आसा आनी कशे पद्दतीन आमचो समाजाचो उद्धार जातलो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान संपूर्ण गोंयभर आदिवासी समाजाच्या घरा भितर आमच्या बांधवा भितर हो मेसेज जी आसा, हो संदेश जो आसा तो दिल्लो आसा आनी आमकां भरगोचो असो पाठिंबा, भरगोचो असो आमकां प्रतिसाद सगळ्यांचो समाज बांधवाचो मेळ्ळो आसा। तेन्ना फुडली जी रथयात्रा जी आसा, आमची प्रेरणा यात्रा जी आसा ती आमची सत्तरी तालुक्याक वचपाची आसा, तेजे नंतर तिसवाडी तालुक्याक वचपाची आसा, तेजे नंतर आमचे मर्मागोवा आनी सालसेट अशे तालुक्याक वचपाचो आसा आनी जो 7 तारखेचो जो कार्यक्रम जो आसा तो आमचो जी उटाची प्रेरणा यात्रा जी आसा ती फोंडा तालुक्यांत तिचो समारोप जातलो बरोबर सांजचो 6 वरांचेर। तेन्ना मोठे संख्येन लोकांनी आमच्या समाज बांधवांनी नोव्हेंबराच्या 10 तारखेचो आमचो महामेळावो जावपाचो आसा। त्या महामेळाव्या बरोबर 2:30 वरांचेर समाज बांधवांनी उपस्थित रावचे हेच आग्रहाचे आमंत्रण।